एक भयण दैविकुलो रेतीर मंदिराक कार्नाड मुलकी हांगासर रेतेरेक आयिल्ली आनी रेतेरेक येता आसतना ती दुखांत खंतीन बेजारान आसली. तिच्या पती सांगात आयिल्ली काजर जिवितांत भुरग्यांचें देणें नातलें. तिका PCODचे समस्या आसले, गर्भांत ओवरिसांत फायब्रॉइडचे समस्या आसले, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायनासलो. खंतीन बेजारान आसतना जायत्या दाक्तर लागीं वचून जायते पयशे तिणें खर्चिल्ले, जायते प्रयत्न तिणें केल्ले. पूण हांगासर येता आसतना रेतेर करता आसतना देवान तिका देवाचो संदेश स्पश्टरान कळयलो. तुज्या जिवितांत देव ना म्हणल्या पर्यंत तूं जियेल्याय तूं तुजें पातक रड. आनी तिणें रडोन एक बरें कुमसार जाल्लें जावन आसा. सांगात आसा तिच्या घोवांनी रडोन एक बरें कुमसार जाल्लें जावन आसा. आनी घोव बायलांनी दोगांनी एक बरी रेतेर केल्ल्या उपरांत ती म्हणटात आमकां सर्गुक्त जालो फादर. देव आमकां बुजोवन म्हणालो तुमी म्हज्या पांयां तळा येवच्याक, तुमी म्हजो मोगन भोग करच्या खातीर तुमकां भुरग्यांचें देणें दिवंक हांवें गळाय केल्ली. खंडीत जावन आतां तुमकां भुरग्यांचें देणें जातलें. PCOD समस्या आसूं दी, फायब्रॉइड्स आसूं दी, रक्तस्रावाची कसलीय समस्या आसल्यार हांव देव सगळ्या मनशाक कुळाचो सर्वेस्पर म्हाका साध्य म्हणचे कितें आसा गी. जेरेमाया प्रवाचीचो बूक 30:2-20:7 जेरेमाया चॅप्टर 32:27 ह्या उतरां मुखांत त्या काजारी जोड्या लागीं देव उलयलो. आनी त्या रेतेरीच्या अकरेक ते म्हणटात देव आमचे लागीं उलयलो फादर, देव आमचे लागीं उलयलो. आजच्या व्हरतो संतोश आनंद कितें आसा. हे रेतेरीतान गेल्या उपरांत 3 म्हयने जायचे जाल्यार आमकां बरी खबर तांणी दिली. वय ती स्त्री गर्भस्थीण जाली. उपरांत 1 वर्सा उपरांत भुरग्याक बाळान जाल्या उपरांत भुरग्याक 1 वर्स जाल्या उपरांत भुरग्याक घेवन आवय आनी बापूय दोगांय जाणां दैविकुलो रेतीर मंदिराक रेतेर करूंक आयलीं. आनी व्हडा संतोशान देवाक अर्घ आनी हो लाभ दिवंक लागलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं. भोवमोगाचे न्हू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान स्वागत करतां. एक गीत आमी गावया आनी सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत, सर्वेस्पराच्या हाजरपणाच्या अनुभोगांत आमी प्रवेश जावया. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. विस्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. दोंगरा रस्त्या रुखा झाडांक उदक कोणें ओतला, सोम्यान तुका उजव्या हातान उखल धरला. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. प्रार्थोया. भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचो आमचो तूं वर्त्या थरान मोग करताय. तुजो अपरिमीत मोग दाखोवन तूं आमच्या लागीं उलयताय आनी आमी धरूंक जाय ती खरी नीज आनी सस्नी जिविताची वाट तूं आमकां दाखयताय. तुज्या भुरग्यांक तूं केदीन सणिनाय. पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत्र तूं आमकां बोधबाळ दिताय, आमची पातकां बक्षिताय. आमच्या जिवितांत तुवें आमकां फोव केल्ल्या त्या मिसांवाची वळख तूं आमकां दिताय आनी ते मिसांव जारी करूंक तुज्या सुकृपे देण्यांनी तूं आमकां भरताय. तर दिव्यवाणी
लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आनी तूं भाग घेतल्या वांटो घेतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आम्हा समेस्तांच्या गरजांनी तूं पाव. पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर, दुखेस्तांची दुखां पसून काड. काम नातल्यांक एक बरें काम, बरो दिसपडतो ग्रास फावो कर. तुज्या भुरग्यांच्या कृशेचेर आशिर्वाद घाल, बरें बेळें तांकां फावो कर. तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ फावो कर. तांच्या वेपार वैवटांत बरो मुनाफो आनी आर्थीक आशिर्वादां फावो कर. तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें सगळें तूं तांकां दिविशेळी जावन पिडा शिडा गूण कर आनी बरी भलायकी दी. सुशेग आनी शांती समाधान काजारी जिवितांत दादोसकाय. तांच्या येवजण्यो सगळ्यो तूं फळां बरीत सुफळ यशस्वीची आनी पंथाक तूं पावय. की आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुजे सवें जी येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भोव मोगाचें न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात. परतून दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी सांगाता मेळटा. आमकां देवाचें उतर आयकुचें वर्तें भाग देवान फावो केलां आनी देवान दिल्लें हें भाग देवाचे आशिर्वाद जावन आमी रुपांतर करून घेवया. देखून देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन आमी दवरया आनी देवान दिवच्या संदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी रुपांतर करूंक आमकां आमी देवाच्या हातान समर्पण दिता आसतना आमच्या सर गरजांनी देव आमकां पावतलो. मात न्ही आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां महत्कार्यां करन आमच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें सगळें तो आमकां वदकसून दितलो. त्या यहोवा जायराक गॉड द प्रोवायडर सर वस्तू वदकसून दितल्या देवाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी वाचता मोगाचें इजाया प्रवादीच्या बुकांत 30व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 21. जावं तूं उजव्यान वेतना, जावं तूं दाव्याक वेता आसतना, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट, तिचेर चलोन वच. जावं तूं उजव्या वेता आसतना, जावं तूं दाव्या वेता आसतना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट, तिचेर चलोन वच. मोगाचें न्हू इजाया प्रवादी प्रवाद कर ही उतरां म्हणटा. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांच्या जिवितांत देवाचो ताळो आयकतलो. आमी जाणा मोगाचें न्हू देव आमच्या दोळ्यांक दिसना. देव कुडीच्या दोळ्यांक ना दिसचो तो जावन आसा. कित्याक तो आत्म जावन आसा. आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी मात्र ताका आमी पळोवयेत. आनी देवाचो ताळोय मोगाचें न्हू आमचे कुडीचे कान आयकोंक शकनात, पूण आमच्या आत्म्याचे कान आयकोंक शकतात. आनी आत्मो देवाचें उतर, देवाचो संदेश, देवाचे नियम बरें करून समजोवंक शकता. तर देवाचें उतर म्हणटा तूं उजव्याक वेता आसतना वा दाव्याक वेता आसतना, तुज्या जिवितांत खंयचोय एक निर्धार घेता आसतना, एक थराची वाट तूं चलता आसतना, तुजे कान ही उतरां आयकतले. म्हणजे तुज्या आत्म्याचे कान, तुज्या अंतस्करणाचे कान हे आयकतले. हिस्स ती वाट, तिचेर तूं चलोन वच. देवाचो ताळो देवाच्या भुरग्यांनी आयक जाय. तेन्ना देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत सार्थक जावन आसा. आमकां हर एकल्यांकी बघता देवान म्हजे लागीं उलय जाय. म्हाका तरी सबार फावटी बगलां देवान म्हजे लागीं उलय जाय आनी देवान म्हाका ताचो संदेश दिवचो. देवान म्हाका चलोवन व्हरी जाय. देवाच्या भुरग्यांक मोगाचें न्हू देवूच चलोवन व्हरता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी 8 वसरांत 17व्या वळीर आमी वाचता. आयजाया चॅप्टर 48 वर्स 17. हांव सर्वेस्पर देव, तुजो देव, तुज्या फायद्याचें हांव तुका शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन हांव तुका चलयतां. परतून ते हांव वाचतां. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें हांव तुका शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका हांव चलयतां. मोगाचें न्हू देव म्हज्या तुज्या फायद्याक कितें पडचें आसा तें आमकां सांगून दीत जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत सफळ जातलें. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देवाचे भुरगे, देवाची भुरगीं देवाचो ताळो आयकून देवाच्या वाटेन चल्ल्या वरवीं तांच्या जिवितांत वर्त्या तरान फायद्याक पडचें तसलें तांकां मेळ्ळें. मात न्ही ताचें जिवीत महिमे बरी जालें. आमी वाचता नोहेच्या काळार सगळे मनशाकूळ देवातावन पयस सरलेले. तांच्या काळजाची हर एक चिंतना सयत खोटी जावन आसली. वाचता आमी उत्पत्ती बुकांत 9व्या वसरांत आनी थंयसर
5व्या आनी 6व्या वळीर आमी वाचता मनशा कुळांत सगळ्यांची काळजां खोटी जावन आसलीं, तांची चिंतना खोटी जावन आसलीं, देवा तावन ते पयस सरलेले. पूण तसल्या काळारी उत्पत्ती बूक 6 वस्वर 9 बोळ म्हणटा नोय एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो, देवाच्या वाटेन तो चलतालो. देवाच्या वाटेन चलाची जाल्यार देवाचो ताळो तो आयकतालो. देवाची वाट देव ताका उगड्या पिकत आसतना तें समजून त्या वाटेन तो चल्लो, देखून ताचें जिवीत महिमे बरीच जालें. हे नोक देवाच्या वाटेन चल्लो, देवा लागीं प्रिती विस्वासान जियेलो, कित्याक ताणें देवाचो ताळो आयकलो. आमी वाचता उत्पत्ती बुकांतच थंयसर 5व्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 24 आनी उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसराक येता आसतना आमी थंयसर वाचता आब्राहामाक देवाचो ताळो आयकलो आनी आब्राहाम देवाच्या वाटेन चल्लो. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुका म्हाका देवाचो ताळो आयकलो जाल्यार आनी आमी तो समजलो जाल्यार आमी त्याच वाटेन चलता आसल्या आनी आमच्या जिवितांत कितें फायद्याचें तें आमकां जातें आसलें. हांव 12 वर्सां आदीं जेन्ना हांव एक नवो याजक जावन आसलो, म्हाका इंग्लंडा वचूंक एक अवकाश मेळ्ळो थंयसर रेतेर दिवंक. आनी इंग्लंडा गेल्ल्या वेळार म्हाका लिवरपूल वचूंक आसलें, नॉटिंगहॅम वचूंक आसलें आनी लंडन वचूंक आसलें. पयले फावटी हांव येता, हांवें आमचो गांव सोड परगांव पळोवना, तें हांव हळ्ळेंत आंध्राच्या हळ्ळेंत थंयसर मिसां वावर करनासलो, शहरांनी कशें वयचें म्हणून कोतनातलें. आनी आतां इंग्लंडा वता आसतना फ्लायटार हांव एकलोच गेलो. थंय गेल्या उपरांत थंयसर मेट्रो ट्रेनीर वचोचंय दुसऱ्या शहरांत वता आसतना थोडे फावटी म्हाका कोणूय मेळ्ळें ना म्हज्या सांगाता. एकलो म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिवंक लागलो, देखून म्हाका भारी संतोश जालो. थोडे फावटी तोय म्हाका मेळनातल्या वेळार म्हाका भोगलें आसा कोणी म्हज्या सांगात आसले जाल्यार खंयची वाट धरी जाय, ती ट्रेन धरी जाय की ही ट्रेन धरी जाय की, ह्या मेट्रो स्टेशन खंय आसा म्हण कशें कळचें. आनी त्या मेट्रो स्टेशनार सकला देंवता आसतना भितर देवंक आसता खंयच्या हंतार खंयची ट्रेन येता म्हाका कळलें जाल्यार, कोणें म्हाका म्हज्या कानांत म्हाका सांगलें जाल्यार निरंतरी. वय मोगाचें न्हू, जर तर देव म्हाका तुका सांगत जाल्यार सर जिवितांत कसले निर्धार घेवचे, कसलें शिकप शिकायचें, कसलो व्यापार वहिवट करीचें, कसली कृशी करीचें, खंयच्यांत फायदो आसा, खंयचें काम करीचें, खंयच्या कंपनीक भरती जायची, खंयच्या विद्या संस्थांत शिकायचें, खंयच्या गांवाक गेल्यार म्हजें जिवीत वय उदरगती पावतलें. देवान म्हाका दिल्लें तें मिसांव कितें, देवान म्हाका दिल्लें आपोणें कितें, मोगाचें जर तर बरें करना आमी समजलें जाल्यार जिविताची दादोसकाय, जिविताची सवस्तकाय आनी जिविताचो संतोश म्हाका तुका मेळटा आसलो. आमी थंयसर वाचता येसाया प्रवादीच्या बुकांत थंयसर 30व्या वसरांत 20 आनी 1 वळीर जावं तूं उजव्या वता आसतना या दाव्याक वता आसतना ही उतरां तूं आयकतलो, ह्या तुजे कान ही उतरां आयकतलो. हीच ती वाट, तिचेर तूं चलोन वच. देवाचो भुरगो कितें करता, देवाच्या वाट्यान चलता. किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 45व्या वसरांत 8व्या आनी 9व्या वळीर साम चॅप्टर 25 वर्स 8 and 9 सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत पातख्यांक तो खरी वाट दाखयता. उपरांत 9वी बोळ आमी वाचता खालत्यांक तो नितीच्या मार्गार चलयता, दुबळ्यांक आपली वाट तो दाखयता, शिकयता. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता, खालत्यांक नितीच्या मार्गार चलयता, दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता. एक भयण दैविकुल रेतीर मंदिराक कार्नाड मुलकी हांगासर रेतेरेक आयिल्ली आनी रेतेरेक येता आसतना ती दुखांत खंतीन बेजारान आसली. तिच्या पती सांगात आयिल्ली काजर जिवितांत भुरग्यांचें देणें नातलें, तिका PCODचे समस्या आसले, गर्भांत ओवरिसांत फायब्रॉइडचे समस्या आसले, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायनासलो. खंतीन बेजारान आसतना जायत्या दाक्तरा लागीं वचून जायते पयशे तिणें खर्चिल्ले, जायते प्रयत्न तिणें केल्ले. पूण हांगासर येता आसतना रेतेर करता आसतना देवान तिका देवाचो संदेश स्पश्टरान कळयलो. तुज्या जिवितांत देव ना म्हणल्या पर्यंत तूं जियेल्याय तूं तुजें पातक रड. आनी तिणें रडोन एक बरें कुमसार जाल्लें जावन आसा. सांगात आस तिच्या घोवांनी रडोन एक बरें कुमसार जाल्लें जावन आसा आनी घोव बायलांनी दोगांनी एक बरी रेतेर केल्ल्या उपरांत ती म्हणटात आमकां सर्गुक्त जालो फादर. देव आमकां बुजोवन म्हणालो तुमी म्हज्या पांयां तळा येवच्याक, तुमी म्हजो मोग अनुभव करच्या खातीर तुमकां भुरग्यांचें देणें दिवंक हांवें गळाय केल्ली.
खंडीत जावन आतां तुमकां भुरग्यांचें देणें जातलें. PCOD समस्या आसूं दी, फायब्रॉयड्स आसूं दी, रक्तस्रावाची कसलीय समस्या आसल्यार हांव देव सगळ्या मनशाकुळ आसो सर्वेस्पर म्हाका साध्य म्हणचें कितें आसा गी. जेरमाया प्रवाचीचो बूक 30:2-20-7 जेरमाया चॅप्टर 32:27 ह्या उतरां मुखांत्र त्या काजारी जोड्या लागीं देव उलयलो आनी त्या रितीरीच्या अकरेक ते म्हणटात देव आमचे लागीं उलयलो फादर, देव आमचे लागीं उलयलो. आजच्या व्हरतो संतोश आनंद कितें आसा हे रितीरीतान गेल्या उपरांत 3 म्हयन्याचे जायचे जाल्यार आमकां बरी खबर तांणी दिली. वय ती स्त्री गर्भेस्तीन जाली, उपरांत 1 वर्सा उपरांत भुरग्याक बाळान जाल्या उपरांत भुरग्याक 1 वर्स जाल्या उपरांत भुरग्याक घेवन आवय आनी बापूय दोगांय जाणां दैवीक रेतीर मंदिराक रेतेर करूंक आयलीं आनी व्हडा संतोशान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जनो देव आमकां खरी वाट, बरी वाट दाखोवंक आयकता आशेता. तर ती बरी खरी वाट समजून घेवची जाल्यार कशी आमी समजून घेवची, देव आमचे लागीं कसो उलयता ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका न्हू म्हज्या नियाळाक म्हज्या चिंतपाक आयल्यो 7 वाटो. 7 वाटांनी देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आनी तो आमकां ताचो संदेश दिता, तो आमकां ताची शिकवण दिता. देव म्हाका वाट दाखयता. पयलें देवाच्या उतरांद्वारे हांवें आनी तुवें देवाचें उतर वाचूंक जाय. तेन्ना आमी कसली वाट धरीचय म्हणून देव आमकां शिकयता. किर्तन 119 9व्या वळीर तावन आमी वाचता. Psalm 119:9 एक तरणाटो आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत. देवाच्या उतरांचेर ध्यान केल्ल्या वरवीं मात्र ह्या देवाच्या उतरांचेर हांवें तुवें ध्यान केल्ल्या वेळार आमच्या तरणाटपणार आमकां आसच्या त्या सर वंदवण्याचेर, वडण्याचेर, ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. आनी विशेशण आधुनीक काळार जर तर ते मोबायल फोन, ते इंटरनेट, अंतरजाळ वा गॅमलींग, पयशांनी खेळचे, मजा मारची ह्या सर तरेचे नालिसायेचे संगती ह्या संवसारांत आसा तर तांचे थावन आमी अलग रावची जाल्यार देवाचें उतर आमकां सखत दिता. देखून थंयसर 12व्या वळीर आमी वाचता देवाचें उतर इन वर्स 12. सर्वेस्परा देवा, तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां आनी अशें हांव पातकाच्या वाटेर थावन पयस रावतां. वा पातकांच्या वाटेर हांवें चलन अशें सर्वेस्परा देवा, तुजें उतर हांव म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां. त्याच किर्तनांत 119 105 वळीर इन वर्स 105 आमी अशें वाचता. सर्वेस्परा देवा, तुजें उतर दिवो म्हज्या पावलांक, उजवाड म्हज्या वाटेक. देवाचें उतर दिवो म्हज्या पावलांक, म्हज्या पांयांच्या पावलांक आनी उजवाड म्हज्या वाटेचो. कसली वाट हांवें धरीचय देव म्हाका स्पश्ट करता. देखून देवाचें उतर चड आनी चड वाचचें, चड आनी चड किर्तनां तोंडपाट करचें, चड आनी चड पळयत पुस्तकाचे बूक आनी त्या बुकांत ते थोडे अवस्वर आनी थोडे वळी आमच्या काळजांत जगोवन दवरचें. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. किर्तन 20:3 पयली वळ. ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र देव म्हजे लागीं तुजे लागीं चड आनी चड उलयता. म्हज्या जिवितांत वर्ती अजापां, विजमितां, महत्कार्यां हांवें अनुभव केल्या. त्या वेळार तसलीं घडितां घडटा आसतना म्हज्या काळजांत देव उलयलो ताच्या उतरां मुखांत्र. एक भाव आस्पत्रेंत आसलो, मरणाच्या रिस्केर आसलो. डाक्टरांनी आशा सांडिल्ली, ताका आर मारिल्ली, ब्रेन स्ट्रोक जालो आनी बायल भुरगीं सयत निरा आसलीं. पूण दैवीक रेतीर मंदिराक ती रेतीर आयिल्ली देखून तांणी म्हाका फोन केलें. हांव गेलो ICUंत वचून पळयता आसतना हो भाव मतीर ना. ताका मागता आसतना म्हाका बगलें तो वाचचो ना म्हूण. पूण त्या वेळार देवान म्हाका दिल्लें तें उतर जावन आसा. ही पिडा मरण हाडच्या खातीर न्ही, भोगार ताचे वरवीं देवाची महिमा परगट जावची आसा. जो हांव सवांजली 11 वर्सर 4थी वळ. हें देवाचें उतर म्हज्या काळजांत देवानच उलयल्ल्या बरें जालें. ही पिडा मरण हाडच्या खातीर न्ही, भोगार हाचे वरवीं देवाची महिमा परगट जावची आसा. तक्षण म्हजे हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक म्हाका सलीस जालें. नाजाल्यार त्या नर्सा मुखांत, डाक्टरा मुखांत, त्या ICUंत म्हाका हात वयर करूंक ह्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मागणें करूंक एका तरेची भिरांती दिसली, लदीस दिसले, आपधैर्य भोगलें. हांवें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिसता सर्वेस्पर देवच म्हणालो, हांव तुका वखद आनी सवस्तकाय दितां. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 33व्या वसरांत 6व्या वळीर हांव तुज्या जिवितांत तुजी दिशा बदलितां.
हांवें त्या भावाक नांव खाण म्हळें. सर्वेस्पर देव तुका गूण करता, तुका बरें करता. सर्वेस्पर देव तुका वखद आनी सवस्तकाय दिता, बरी भलायकी दिता, आदल्या बऱ्या भलायके फाटी हाडटा, तुज्या जिविताची दिशाच बदलिता. पयलो तो भाव जायतो पियेतालो आनी सांगले सारकें आयकनासलो, ताची जिविताची साल बरी नासली. त्या पिडेंतलो तो वाचलो, देवा खरगां बरो जालो. फाटीं आयल्या उपरांत तो रेतेर करूंक आयलो आनी तो म्हणटा, देवानच म्हाका बचाव केलें, कित्याक म्हज्या जिवितांत हांव आडवाट्यान वचून आसलो आनी आज तावन हांव बरी जिणी जियेतां. ताणें हरी एक वायट संवय सोरो पिवोवची आनी हरी एक वायट संवय ताणें सोडली. आतां तो मागण्याचो व्यक्ती जावन जिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां वाट दाखयता. देव आपल्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं उलयता. दुसरें सर्वेस्वर देव मनशां मुखांतर आमच्या लागीं उलयता. आमच्या वडिलां मुखांतर, आवय बापाय मुखांतर, आमच्या भाव भयणी मुखांतर. इस्काला वयता आसतना थंयसर टिचरां मुखांतर, गुरू मुखांतर, शिक्षकां मुखांतर, इगर्जी वयता आसतना त्या पाद्र्यां मुखांतर, त्या प्रवचना मुखांतर, सर्वां मुखांतर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. देव उलयता. आमकां मार्गदर्शन दिवच्या आमचे स्पिरिच्युअल गायड्स, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आमी म्हणटा, आध्यात्मीक निर्देशक आमकां आसा. तांच्या मुखान थोडे फावटी कुमसाराक गेल्या वेळार त्या कुमसारान त्या वेळार आमकां कुमसार करून आमची पातकां बगसूनच्या त्या याजकां मुखांतर देव आमच्या लागीं उलयता. आनी थोडे फावटी ल्हान भुरगीं आमकां समजयतात, डॅडी तुवें सोरो पिवचो सारको न्ही, डॅडी तुवें बिडी वडची सारकी न्ही, मम्मी तुवें खबरो करच्यो सारको न्ही. आनी पळयत पुस्तकां आमी वाचता आसतना आमी जाणा जाता, थंयसर गाणाना मुखांत बाला म्हणलो एक देवाचो प्रवादी पयशांच्या आशेंत बारूक म्हणल्या लागीं वेता राया लागीं, कित्याक ताच्या सांगाता मेळोन इस्रायल तांचेर शिराप घालूंक. कशें देवाचीं भुरगीं सयत थोडे फावटी आड वाटेन वचोंक साध्य आसा. अशें तो गाडवाचेर पयन करून वता आसतना, त्या काळार गाडवाचेर पयन करून वताले. आज आमी कारार बसार वेता तर तो गाडवाचेर पयन करून वता आसतना गाड हांव रस्त्यान सकला देवलें. ताणें गाडवाक मारलें जाल्यार रस्त्या वयलें वयर येवंक आयकलें ना. मागीर सडीत मारता आसतना गाड हांवूच ताजे लागीं उलोवन म्हणालें, बालाम तुवें करचें काम सारकें न्ही, तूं इस्रायलिताचेर शिराप घालूंक भायर सरलाय. देवाचीं भुरगीं तांचेर तूं शिराप घालूंक शकनाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोडे फावटी मोगाच्यान मन जाती आमकां जागयतात. थोडे फावटी आमी करचो वावर आमकां जागयतात. थोडे फावटी आमचें काम सफळ जायना जाल्यार, या आमचे थोडे फावटी कार स्टार्ट जायना जाल्यार, बायक स्टार्ट जायना जाल्यार मोगाच्यान एक घडी आमी नियाळकन पळयची, आमी जें कितें काम करूं येता तें सारकें काम होय गी न्ही. देव आमकां जागयता जावं की पुरो तें काम करून नजो म्हणून, या त्या जाग्यार वचोन नजो म्हणून, या तसल्या व्यक्ती लागीं संबंद दवर नजो म्हणून. तिसरें देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता मागण्या वेळार. स्वामी जेजू सकाळीं वेग्गी उठून गुड्या वयर वचोन थंयसर मागण्यार देवा बापा लागीं संबंद दवरता. राती न्हिदों वयच्या पयलें तो संबंद दवरता, देवा लागीं मागणें करता. म्हाका न्हू मागण्या द्वारी देव म्हजें तुजें अंतस्करण सारकें करूंक, पवित्र करूंक, भाग्यवंत करूंक आनी देवाचो ताळो आयक कशें करूंक आशेता. कित्याक सबार जाणांचें आमचें अंतस्करण कितें जावन आसता, विविध तरांचें अंतस्करण जावंक साध्य आसा. आमचें अंतस्करण पयलें एक नास्तीक अंतस्करण जावन आसूंक साध्य आसा. नास्तीक म्हळ्यार देवाचेर फाती आनी दवरना तसलेंच. दुसऱ्या तसलेचें अंतस्करण आमचें जावंक साध्य आसा एक तराचें दड्ड अंतस्करण. त्या अंतस्करणांत मोग ना, मैपास ना, कोणाची पाप ना, बिरमत ना, सेवा करचो मनोभाव ना, विस्वासीपण ना, सादेपण ना, भोळेपण ना, दाड्ड अंतस्करण. तिसरें आमचें अंतस्करण जावंक साध्य आसा खोटें अंतस्करण, गर्वी, हंकारी, वायट चिंतना, वायट येवजण्यो, वायट वडण्यो, वनवण्यो आनी कशें कोणाक भुलोवचें, कोणाक मोस करचो, कोणाक दोगो दिवचो, कसल्या तरेचें वायट पातकां करियेत असलें अंतस्करण जावंक साध्य आसा. वा चवथें आमचें अंतस्करण, आमचें अंतस्करण चंचल जावंक साध्य आसा. देवाचेरय बात येता, देवसाऱ्याचेरय बात येता. सता न्हिदा एका देवाचेरय बात येता. माट मंत्र पितीसपणा, अंधविश्वास, बंब्यापुजाय म्हज्या जिवितांत आसा. पांचवें आमचें अंतस्करण दुबावी अंतस्करण जावंक आसा साध्य आसा. देव आसा जाल्यारय देव ना कोण ना म्हणल्यार तसलो दुबाव. हांवें कुमसार जाल्या पूण म्हजी पातकां बगसल्यान की ना म्हणल्यार तसलो दुबावी अंतस्करण. सवें आमचें अंतस्करण पातकाच्या खांतवणेचें अंतस्करण जावंक साध्य आसा. खांतवणी, काळजांत सुरसुरे, हांवें तें पातक केलां, हें पातक केलां, ही चूक केल्या, ही चूक केल्या, पोरण्या जिविताची खांतवणेचें अंतस्करण. जर तर आमी सकाळीं वेग्गी उठोन मागणें करता, राती न्हिदों वयच्या पयलें मागणें करता,
इंग्लिशांत आमी म्हणटा अर्ली इन द मॉर्निंग वी रिजॉल्व आवर कॉन्शियन्स, इन द आफ्टरनून वी रिव्यू आवर कॉन्शियन्स, सांज आसतना वी एग्जामीन आवर कॉन्शियन्स एवरी डे. 3 फावटी आमच्या अंतस्करणांत पयले सकाळीं धड निचेव आमी घेता, आज देवा सांगाता जियेतलो. दनपरां म्हज्या अंतस्करणाचेर एक दिश्ट घालून पळयता, आज हांव देवा सांगाता जियेलो ना, जियोना जाल्यार दनपरां उपरांत तरी जियेता. सांज जावच्या पयलें देवान दिल्लें मिसांव जारी करता आनी सांज जावन न्हिदों वयच्या पयलें हांव म्हज्या अंतस्करणाची परिक्षा करता. अशें दृढ निचेव करचो. दनपरां म्हज्या अंतस्करणाचेर एक दीस लावची, सांजेर म्हज्या अंतस्करणाची हांवें परिक्षा करची. अशें सदांय हांवें केलें जाल्यार जशें किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 119 अवस्वर 160 सर्वेस्पर देवा तुज्या सतांनी तेच्या वाटेन चलच्या खातीर हांव दिसाक 7 फावटी मागणें करता. 7 फावटी. वाव पळया. सकाळीं 3 वरार, सकाळीं उठतस 6 वरार, काम सुरू करच्या पयलें 9 वरार, दनपरां 12 वरार, दनपरां उपरांत दैवीक असो थेर्स करचो वेळ दनपरां 3 वरार, सांजेर काम जाल्लेंच आमरी करचो वेळ 6 वरार, राती न्हिदो वयच्या पयलें 9 वरार. अशें दिसा 7 फावटी हांव मागणें करतां. अशें सदांनी तेच्या वाटेन चलोन म्हजें अंतस्करण हांव कितें करतां, हांव जागयतां. तेन्ना कितें जाता, आनी एक तराचें अंतस्करण वय बरें अंतस्करण, नितीचें अंतस्करण, देवाच्या उतरां प्रकार चलचें अंतस्करण, ताचें की सडीत अंतस्करण जावन आसा. आमी म्हणटा तें 8वें अंतस्करण, उज वाडलेलें अंतस्करण, प्रकाश भरीत अंतस्करण. आनी 9वें अंतस्करण जावन आसा वाडलेलें अंतस्करण, मॅच्युअर्ड कॉन्शियन्स. जर तर आमी मागणें करता, देव आमकां ताचो वांटो आमकां दाखयता. 3रें जावन 4थें जावन आसा संगीत आनी गायन. देवाक आमी अर्घ आनी होगळा दिता त्या कांतारांद्वारे, गायनाद्वारे, संगीताद्वारे. तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतेर करता आसतना हर एका शिकोवणेच्या पयलें अर्दे वयर अर्गां होगळाप आनी आराधन आसता. अर्गां होगळाप आनी आराधन करता आसतना देव आमचे लागीं उलयता. कितले जाणांनी सांगलें जावन आसा, फादर तें एक गीत, हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सणसो ना तुका. हें खंतार आयकल्या तक्षण म्हाका बुजवण मेळ्ळ्या, म्हजी दुखां बसून काडल्या. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. हांव इंग्लंडांत रेतेर दिवंक गेल्या वेळार थंयसर ताणें सांगलें जावन आसा, दैवीक रेतीर मंदिराक हांव आयिल्लो, थंयसर फादर तें खंतार तुमी गायलें, तुवें गायता आसतना फादर म्हज्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं, म्हजें जिवीतच बदललें. त्या दिसांतावन हांव एक मागण्याचो व्यक्ती जावन आसा. आमच्या घरांत बरीं कांतार आयकुनची, बरें संगीत आयकुनचें, हाच्या द्वारे देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. आनी देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता 5व्या तरान, आमच्या मौनपणान. देखून आमी अर्गां होगळाप दिवन गायनां संगीत केल्या उपरांत मौनपणी शांतपणी दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरून, हे आमचे हात उक्ते धरून आमच्या हुस्क्यार दवरून आमी मौनपणान बसल्या वेळार आमच्या काळजाच्या मौनपणान देव उलयता. किर्तन 40 आनी 6 दावी बोड. शांत जा, प्रशांत जा, आनी हांव तुजो देव म्हूण जाणा जा. इन द सायलन्स ऑफ आवर हार्ट गॉड गायड्स अस अँड लीड्स अस. आनी सगळें देव संवसारांत घडच्या विविध घडितांद्वारे म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. मणिपुरांत कसलीं घडितां घडटात, ताच्या द्वारे देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. अचानक थंयसर एका तरेची धगधोणी उठली. कितले जाणांचेर बलात्कार जालो, कितलीं जाणां मेलीं आनी कितलीं जाणां निराश्रीत जालीं. पूण म्हाका जेन्ना आमी सवाल विचारचे नाका, देव खंय आसा, कित्याक असलीं घडितां घडटात. ओरिसांत 2007 आनी 8 इसव्यांत असलींच घडितां घडलीं. क्रिस्तांवांचेर हल्लो जालो. पूण कितें जालें, कितले इगर्जे तांणी हुलपायल्यो, कितल्या पाद्रापांक, सिस्टरांक, कितल्या क्रिस्तांव लोकांक कश्टिलें. पूण मोगाचें कोण मरण पावलीं. आज तीं तांचे पैकी बरीं मनशां, भाग्यवान मनशां आज भाग्यवान म्हूण तांकां पासार नासा. पळय सभा, तांचे पैकी थोडे जाण खंडीत जावन थोड्याच वर्सांनी सांत म्हूण आमी पासारतले. हांव कित्याक बरी जिणी जियेल्ली, देवा खातीर तांणी साक्ष दिली. कोण खोटी आसली, तांणी तांचे जिवितांत बरेंपण जावंक तांकां आसलो अवकाशच वगडायलो. आनी कोण जिवन दवरल्यान तीं पातक रडोवन जिणी बदलून बरीं जाल्यान. कोणें क्रिस्तांवांचेर हल्लो केलो, 300 आज कन्वर्ट जावन क्रिस्तांव जाल्यान. आनी त्या वर्सांत क्रिस्तांव भावार्थ चड आनी चड वाडोवन आसा, विस्तारून आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. संवसारांत जावची गडितां जावंक पुरो भुंयकांपणी, जावंक पुरो वारें वादळ, जावंक पुरो आमचेर येवची ती धगधवणी,
जावंक पुरो अचानक येवची ती मारीची पिडा, ही कोरोना व्हायरसा बरी आसली, कॅन्सर पिडा, ह्या कसली पिडा, आमकां देव आमच्या लागीं उलोवंक आमकां एक अवकाश करून दिता, एक परिस्थिती आसा करता. आनी सातवें जावन आसा, देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता स्वप्नांत. ह्या विशयान सडीत मोगाच्यान आमी शिकोवना, उपरांत जाण घेवया. पूण आमी जाणो पोरण्या तेस्तामेंतांत जाकोबाच्या पुता जुजे लागीं देव स्वप्नांत उलयलो. नव्या तेस्तामेंतांत मरिया पती जुजे लागीं देव स्वप्नांत उलयलो. देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं स्वप्नांत ही उलोवंक आशेता. म्हणजे स्वप्नां आमचे भितरले अंतस्करणांत कितें आसा तें उजवाडाक हाडटा. आमचे भितरले अंतस्करण सयत आमी सोम्याच्या उतरांत ती सोम्या ते नितळ आनी पवित्र करून घेतल्या वेळार आमच्या स्वप्नांत सयत सर्गींच्या राजाचे भुरगे, सर्गींच्या राजाचे परसा हांव आनी तूं जाता. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आनी मागणें करया. भोव मागळा सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोग करताय, देखून तूं आमच्या लागीं उलोवंक आशेताय बापा. आनी तूं कशें उलयताय आमच्या लागीं म्हणल्यार आज आमी जाणा जाल्या बापा. देखून आमचें अंतस्कर नितळ पवित्र भाग्यवंत कर. त्या अंतस्करणांत बापा तुजें थंय एकवटान मोग असो संबंद जियोंक आनी तुजो ताळो आयकून त्या ताळ्या प्रकार उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक आमकां हर एकल्या बापा कृपा दी. देवया वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. ह्या घडये दूख हांगळोन मागोन आसा तांची दुखां बसून काड बापा. जें कितें ती मागोन आसा तूं जाणाय बापा. सर्गींच्या बापा तुका सक्कड कळीत आसा, तांची दुखां बसून काड. तांकां बरें हें काम फावो कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर. तांकां तांचो सांबाळ मेळोंक ना, 12 म्हयन्यांत तो सांबाळ तांकां मेळा अशें कर. तांणी पयशे तांणी इन्वेस्ट केले एका घरा खातीर, फ्लॅटा खातीर, ते पयशे थंयसर सांबाळल्यात, थंय तांकां वेळार पाटी मेळा अशें कर. 12 जाण विशेश पीड एन कश्टन आसात, ते सोसून जायना ती दूख आसा बापा, ती पिडा गूण कर, ती दूख पयस कर. तांकां आसची ती अडकळ जिवितांत एक बरो जिविताचो सांगातीन तांकां वेळार फावो कर. खासार जावच्या कसले अडकळी बंदडी देंवसराची सैतानाची दुश्ट सगळी पयस कर. वेळार सैरीक जावन वेळार काजर जावन एक बरें कुटुंबात जियोंक तांकां फावो कर. कोण बापा आशेतात सुवार्ता प्रकट करीचे, तुज्या रासाचे मिशनरी जायचे, सुवार्ता प्रकटणार जायचे म्हणून तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर बापा. भुरग्यांच्या देण्यातल्यांक वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर बापा. कोणाचो जागो तांच्या नांवार जावना, या तांकां कसलेय सरकारी दाखले जायचे, रेकॉर्ड जायचे, वेळार तांकां ते मेळा अशें कर बापा. अशें तुज्या भुरग्यांच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. पळया ती सुकणी अंतराळा वयली, ओंपिनांती लोविनांती रास करिनांती. तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनागी, खंडी जावन चड उत्तम तुमी तांच्याकी. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भिये नाका. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव तुमच्या सर गरजांनी पावोनी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागतां. तुमी म्हज्या खातीर मागा. केन्नाय गरज पडल्यार म्हजें फोन नंबर आसा, म्हजें ईमेल आसा. फोन नंबराचेर तुमी म्हाका आपोवन तुमच्यो गरजो म्हाका तिळशीत तुमच्या खातीर मागतां. हो हांगासर येवन रितेर करियेत. ईमेलार तुमचे मागण्याची त्या सवां तुमी धाडियेत. तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.